मडगावच्या अर्बन हेल्थ सेंटराची एक वणत शेनवारा फातोडेर 3 वरांचेर कोसळ्ळी। ही वणत फातोडेर कोसळिल्ल्यान कोणाक दुखापत जाली ना। एके दुचाकीचे मात लुकसाण जाले। या संदर्भात मडगावचो आमदार दिगंबर कामतीन इमारतीची पळोवणी केली। भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन आपूण आणि मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत या विषयाचेर गांभीर्यतायेन लक्ष घालतले अशें ट्वीट करून सांगले। पळयात संदीप तुयेकाराचो रिपोर्ट। अर्बन हेल्थ सेंटर मडगांवाची जी बिल्डिंगेची एक सायडीची वणत आशिल्ली ती काल राती 3 कोसळ्ळी। वणत 3 कोसळ्ळी ह्या कारणां खातीर कांयच फॅसिलिटी जमना। समज ती वणत सकाळी आनी दिसाची समज कोसळ्ळी जाल्यार कितें ते घडणूक घडपाची आशिल्ली। फक्त त्या वणटीच्या सायडीक एक 2 व्हिलर पार्क केल्ली आशिल्ली ती डॅमेज जाल्ली आसा। आज सकाळी मडगांवचो आमदार हांगा येवन ताणें ते बिल्डिंगेची पळोवणी केली। तशेंच ताणें सांगलां की आतां त्या बिल्डिंगेचो स्टॅबिलिटी रिपोर्ट काडटले आनी ताच्या उपरांत डिसिजन घेतलें की ती बिल्डिंग चालू दवरपाची काय बंद करपाची म्हणून। मडगावचो आमदार दिगंबर कामतीन हेल्थ सेंटराची वणत कोसळ्ळ्या म्हण कळटकच नगराध्यक्षाक बरोबर घेवन वाठाराची पळोवणी केली। आमकां जेन्ना कळ्ळें म्हाका चेअरपर्सनान सकाळीं फोन केलो आनी कोण बोलो आपल्याक मेसेज अशी अशी आयल्या आमी दोगी जाण सकाळ फुडें हांगा आयले दोतोरय हांगा आशिल्लो आनी इमिजिएटली म्युनिसिपालिटीचे इमर्जन्सी गँग आसा तांकां ताणें हाडले हांगा पयलीं आनी हाडून तें इमिजिएटली कितें आशिल्लें तें सगळें लिफ्ट केलें। आतां तें तुका दिसना तें सुरवाती पळयलें जाल्यार तुका ते सगळे चिरे बिरे थंयच आशिल्ले ते सगळे चिरे बिरे सकयल उडयले आनी तो पोर्शन वयलो लिफ्ट केलो आनी तांकां आतां हें हेल्थान दोतोरान एक JCB अरेंज केल्लो तो JCB हाडून ते आतां म्युनिसिपालिटीचे गाडी येता ते म्युनिसिपालिटीच्या गाडयार लोड करून तांकां सद्या सोनसड्यार उडय म्हणला डंप करता सारकें आनी 1 वरा भितर हें क्लियर जाता आनी 12 वरां पर्यंत तांकां सांगलां ताडपटी घालून कवर करता। आमी एक्झिक्युटीव इंजिनियर आसा हांगा असिस्टंट इंजिनियर आहा फायर ब्रिगेडीचो सो फायर ब्रिगेड वील हेल्प in putting that tarpaulin and covering it up totally. डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्व्हिस ती सकाळी रोखडीच आयली तिका मेसेज मेळटकीर तिणें येवन तांची मिटींग घेवन तांणी ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन कितें दिवपाचें दिलें। सो इथे बिल्डिंग आतां सेफ आसा ते चॅक करतले 8 दीस हो पोर्शन वापरप ना त्या सायडीन प्रॉब्लेम हो पोर्शन वापरप ना अशें ताणें सांगलां। बिल्डिंग अशी सारखी मेंटेन केल्या तुमी पळयलें जाल्यार बाकी सगळे पार्ट घट आसा पण बिल्डिंग ओल्ड आसा आनी पावस ह्या वर्साक खूबच पडला आनी इवन कोण हांगा आयिल्ले तेयी म्हणटात की अशें फॉल्ट असो दिसना कित्याक लागून कोसळ्ळें तें बट गोश्ट अशी की ते कोसळ्ळा आनी आतां सगळे म्युनिसिपालिटीचे आमचे लोकल मिस्टर दिगंबर कामती येवन गेलो म्युनिसिपालिटीची वर्कर्स आयल्या इंजिनियर्सूय आयल्या PWDचे टू सी द स्ट्रक्चरल सेफ्टी आनी ती कशी सांगता तशें आमी मागीर फुडें करतली। कलॅप्स विल नॉट इफेक्ट आवर रुटीन ओपीडी बिकॉज आमची ओपीडी जो आसा त्या बाजून आसा आनी ते रुटीन ओपीडी विल कंटिन्यू वो आमचो वयर जो आसा कॉन्फरन्स हॉल आसा तो आमी केन्ना मंथली मिटींग जेन्ना आसा तेन्नाच चुकी करतात आनी सकयल बाकीची कांयच डॅमेज जावना वयर सद्याक तरी आनी आमी जो आसा ओपिनियन आतां आमचे कडेन इंजिनियर येवन गेले PWDचे तेंचे कडेन आतां फायनल हे करून आमी हें करतात पूण ओपीडी भितरली एका सायडीन चालू उरतली। आतां स्टॅबिलिटी रिपोर्ट येतो कितें ते वी आर गोइंग टू आस्क दैट ना बिकॉज इट्स ऑलरेडी आवर ऑनरेबल MLA also informed the fire department also to come and see here. They already come and the engineers also requested for the stability. मॉर्निंग एट अराउंड 7:30 आमकां कॉल येयल्ले तेंचा वॉल कॉलेप्स जाला म्हणून हेल्थ सेंटराचो सोपोटीस हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर आहा पळय तेचे सो तेजो मुखलो पार्ट कोणा इंजर जावंक कोण इंजर जावना सगळे सेफ आहा। मुखारलो पार्ट तुमी आतां पयलो आसतलो मुखारलो पार्ट आहा तो माती आनी कितें फातरां येता तें सो तें कॉलेप्स जाल्लें ओन्ली फ्रंट पार्ट ऑफ दीस फर्स्ट फ्लोर सो तो पडोवन आमी आयिल्ले सद्या ताका तालपत्री घालपाचें काम करपाचें आहा क्लीन करपाचें तेणें हाडून मनशां हाडले लेबर्स आनी सगळें क्लीन केल्लें आहा। आतां तालपत्री घालपाची इम्पॉर्टंट काम म्हणल्यार पावस चालू आहा आनी तालपत्री घालपाचें आतां आमी ट्राय करतले वयर वचपाक कित्याक तें आतां एक पाट उदक भितर गेलें म्हळ्यार सगळ्यांक वता देंवपाक शकता सो रिस्क घेवन तें करूंक पडटा कशे भाशेन। ओके इतलें काम आहा आतां तालपत्री घालपाचें नाजाल्यार तें आतां घालपाक हें करपाक बरो टायम लागतलो। चड पावसाक लागून ही वणत कोसळ्ळी। इमारतीची बेगोबेग पळोवणी करून GSIDC कडेन बसका घेवची असो आदेश भलायकी संचालकांक दिला अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन ट्वीट करून सांगला। ही इतिहासीक इमारत तिचे संरक्षण जावपाक जाय। आपूण आनी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हे विशीं जतनाय घेतले अशें भलायकी मंत्र्यान सांगले। पळयात गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, श्वेता गांवकार आनी संगीता ओली।